श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तञ्जनमाम्यहं वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेधारं वन्दे विजयतं हरिं सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी ज्ञानिमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम् अभ्रमं मङ्गलरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं भवति यदनुभवादीडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विदत्तां सन्निधिं मानसे च मिथ्या सिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरुणिर्भासतान्नोरतम्बरे चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैमानखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थभाक् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिमुनिसिंहस्य कवितावनचारणः शरणन्मन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबत् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोगवनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि त्वं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनादिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसा दास्यैर्द्राक्षात् रामायणात्मना आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरस्तवधं निशामयध्वं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमानसे मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचेति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिविपरिवृतं रामे भुजं रामं भजे श्यामलं वन्दे वन्द्यं विधिमहेन्द्रादिबृन्दारकेन्द्रे व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगुणतो देशतकालदश्च दूतावत्यं सुखजितिमयै मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः सानाथ्यं नो विदधतिकं ब्रह्मनारायणाख्यं भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं लीलारत्नं जलधिदुहितुर्देवतामूलिरत्नं चिन्तारत्नं जगति भजतां तस्तरोद्योरत्नं कौसल्याया लसन्तुमरन्मण्डले पुत्ररत्नं महाव्याकरणाम्भोधि मन्थमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरं नानावीनसुवर्णानां निकषाश्मायितं भवौ स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसे उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मुग्धदुग्धब्धये नमः वाल्मीकिर्गौपुनीयान्नो महीधरपदाश्रया यदुग्धपजीवन्ति कवयस्तरणका इव सूक्तिरत्नाकरैर्मे मूलरामायणार्णवे विहरन्तो महीयां सह प्रीयन्तां गुरवो मम हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति योपदेत तस्य निस्सरते भाणि जन्नुकन्या प्रवाहवत् ब्रह्मान्धाग्रवस्साग्राष्टं देवमुट्यपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि मात्मार्णवज्ञाननिधिप्रकाशं सदा मन्दहासरूपं यतीशं श्रीसुकृतेन्द्रहस्तसरोजजातं श्रीसुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठाधिपम्बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमीन्द्रसंयुतम् ओम परमात्माले सन्निधिंतु रामकथा चिंतनांतु
भाग झालेलं सर्व सत्संग प्रेमी प्रीतीन वंदन करता. संपादीनं तेगेली दृश्टीन करतना रामचंद्राक अमके जाग्यारी सीतादेवी हांगा दाखोवन दिसता. तेगे स्वरूप अशें आसा. तसं करून तुवें हेदे कडच्यान वचून अवलोकन कोरयेत सांगता. कडेक संपादीक तेगेलें तें रामू केन्नाय कोणाकय वायट आठयतलो न्हय. तशी जी ताका कोणय तरी उपकार केला तांगेलें प्रयोजनान करतना हक्का हें दिल्यार ताका खंयच्याय वेळार ताका सोण घालून घेता. तसलें एक कृतज्ञता भावान करतना खंयच्याय काळार जाल्यार ताणें इदें जाल्यार ताणें ताका उपकार केला म्हण जाल्यार निरंतर ताजी उडगास करता आसतना एक व्हड गूण रामाले आशिल्लें. तशीं रामाक भारी संतोश जालो. ते साणें संतोश व्यक्त इत्यादी करून संपादीन तागेलो तो प्राणत्याग केलेलो. थंय संपादिलें काम रामचंद्र करता आनी सर्व वानर सेनेक पुरो जनां आपयल्या. जांबवंतू सुग्रीव अंगदू पुरो ओट्ट जाल्याच. थंय मातशी राबल्याच कसन करूं काय आमी कशें करूं येता कशें जालें म्हण मांकडे म्हणटना तांगेली एक विचारधारा खंयचे रितीर आसा म्हूण कळना. केन्नाय सांगताच आमी एक विशेश कशें जालें म्हळ्यार तस्य वृश्चिकदंशनम सुरेखाची मांकड. तदनंतर ताका कसं एक सुरपी वयलो. तदनंतर वृश्चिकदंशन म्हूण जालें जाल्यार तागेली एक चेष्टा म्हळ्यार कितली आसतली म्हूण. तशी एक मांकडाक एक नमुन्याची चेष्टा कशें करूं येता. तांगेलांत भितर मस्त सांगता तांत कुमुद अंगद सुषेण मैंद द्विविध सुग्रीव कुशप्रभू जांबवंतू केतुमाला अशें मुख्य प्राण. अशें पुराय नानाचे पुरो जन ओट्ट बसले. तांगेले व्हरलेले 33 कोटी देव पुरो जन थंय वयर दुखून भायर सरून आयलेच. यक्ष गंधर्व विद्याधर इत्यादीक परमात्मो जन्मा येवन थंय जाता. तागेले उडते लिले भितर आमी भाग जावका आमी पुनीत जावका परमात्माल सेव करचें आमकां एक भाग्य मेळटा म्हळ्यार कितें राहील मांकड दी पुराय. जन्म आयले अशी न्हय. देवाल सेव करचे उद्देशानच जन्म आयलो. जन्म म्हळ्यारो अत्यंत एक व्हडू श्रेश्ठ. कोणय खंयचेय एक व्यक्ती म्हाका अमके कडेन जन्म येवका अशी खंय एक एप्लिकेशन घालता आनी जन्म येवत न्हय. जन्म येतना तागेलें मस्त स्ट्रगल आसा. ताजी मातशी तें खंयची बिरयाण आसा लक्षोपलक्ष बिरयाण हाडून थंय लढाय करून एकल्यान येवन बसून गरबा भितर आवसल गरबा बसून चिरड जावचें. तेन्ना लढाई करूं सुरू करतो. आतां लढाई करचें सुरू करत न्हय. कोणाल ती योग्यता परिपूर्ण आसा ताका शीघ्रात शीघ्र जावन तें भवप्रपंचा भितर ताणें पावका तो मात्र येवन आवसल गरबा बसून तागेलें मुखावयल्या जिवना भितर जावन तांचे भितर आश्रय घेता. आश्रय अशें दिवत न्हय. तशें करून हांव अमके घरला येवका अमके घराण्या भितर म्हगेलो जन्म जावका हाका पुरो पूर्व पुण्य जावका स्वाम्यालो अनुग्रह जावका मलगड्यालो अनुग्रह जावका तें मान न्हय तेची चर्या इत्यादी घेवन येवका म्हणून जाल्यार तितलें सत्कर्म करून पुण्याचे एक संचय करून मुखार आपास हें काम म्हगेलें वरलेलें आसा हें हांव मुखार व्हरूं आसा म्हणून सांग करून त्या वेळाचेरय मागून ताणें सुखाक. अशी पुराय देवता खंयची कितें इंद्रादी देवता पुरो जन हांगा पाविले. निर्णय जाता. आतां कशी ती थंय आसा म्हूण कळ्ळां जाल्यार सीता अन्वेषण करता वच्चू का कोण वचें. तेन्ना जांबवंत असल पुराय व्हड आसच. लंक म्हळ्यार इतलें लागीं आसा एक वच्चू का ताका जावका जाल्यार वेवस्था जावका कडवा बागेलशी. तसो करून समुद्रांत खंयच्या रुपान वचीत म्हूण सांगतना
एक कडेन सांगताच मेगेल कॅपॅसिटी आमी कितले आसा हांव उड्डून दाखयतां. हांवें लंगना म्हळ्यार तांगेलें खंयची की मंगणाल एक चर्य ती म्हाका ताज्या काही चड उड्डू कळटा हांव अमकितलें उडतां अशें पुरो जालें तांगेलें येदेंच. तेन्ना खडेक हे प्राणदेवान विचारता तूं कशी उडता तुगेलें कितलें वचयता. तेन्ना लागीं आशिल्लें जांबवन सांगता तागेलें सामर्थ्य कशें म्हूण ताका गोतना ताका सामर्थ्य आसा म्हूण कळचें आमकां. तागेल्या कसलें नामळेलो विशय ना. अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राखाम्या अशी कसं की अष्टसिद्धी आसा ती सर्व सिद्धी निग्रह केलेलो तो मुख्य प्राणदेव. तेच देखून अति सूक्ष्मादी सूक्ष्म जावच्या गागोत आसा विराट रूप स्विकार करच्या गोत आसा. अणिमा म्हळ्यार तें गरिमा म्हळ्यार व्हड जावचें लगिमा वाऱ्याक मस्त हगूर जावीत तशीं जी जडू जावन बसच्या गोत आसता. अशी पराकाम्या विंगडाक तागेलें स्वरूप दिकयनाशी दाखयनाशी रावचें सामर्थ्य आसा. अशी मायावी केन्नाय एक मायावी आशिल्ली सर्व लक्षणां तागेलें आसा. तशें करून हाका होची समर्थ म्हूण तशी तागेली व्हड जबाबदारी. रामचंद्रा रामकार्यार्थ ताणें वच्चें निर्धार घेतलो. पुरायन उड्डून जालां. इतली साना सांगिल्लें कशें जालें म्हळ्यार म्हाकाय काणी सांगच्या मस्त वेळ वता मागीर. तशें करून हांवें जिकेची स्वल्प मुखार धांवका न्हू ताजे खातीर पुरो जनान सांगलें. पुरो जनान उड्डून दाखयलें. अल्टिमेट लेवल कशें जालें म्हळ्यार हनुमंताक ती जबाबदारी मेळ्ळ्या. तसलें हनुमंतान विशेश जावन थंय देखून माहेंद्र पर्वताला येवन राबलो. त्या पर्वता नांव माहेंद्र पर्वत. ते माहेंद्र पर्वतालागी वचून त्या पर्वताला राबलो आनी थंय देखून लंका नगरी ते दक्षिण भागा वचुका अशें पुर्वा वचुकी पश्चिमा वचुका की उत्तरा वचुका की दक्षिण भागा वचुका की म्हूण सांगून पुराय चारी दिशांतूय अन्वेषण करत खंय पळयता खंयची भागान हांव खंय देखून उड्डोवका. कडेक पर्वताचे माहेंद्र पर्वतार राबला आनी तागेलें आकाशाक लागचें तसलें तितलें विराट रूप करून घेतलां. रामकार्यार्थ सीता देवीक हांव खाण घेवन येवुका तशें करून म्हगेलें कर्तव्य आसा म्हूण सांगून मुख्य प्राणू थंय देखून राबला. आनी परमात्मा उडगास करून एक स्वीप घेतलेंच वयर उडतना दाव पांय काण दामाडेल पेटाक माहेंद्र पर्वत सगळो गडगडालाक सगळो पुड्डी जाल्या वरीच तागेलें गेल्लें स्पीड वाऱ्याक सर्व ते खंयची रानां भितर तें गुड्ड्यार आशिल्लें पर्वताचेर आशिल्लें रुखाक आशिल्लें पुरो पूल पाल्ले हें पुरो उजरून गेलें काय म्हळ्यार तितली वाऱ्या फोर्स अशी ताजी एक वर्णना भारी छंद रुपान करतना वाल्मिकीन ताणें तें केलेलें आसा. अशी तेज रुपान करतना ताणें देवलोकाक वचचें म्हणलें हाजेर मात्र न्हय थंय सीता देवीन मेळका सीता देवीक घेवन हांव येवका असल पुराय तागेलें तें मना भितर दवरलां. राम लक्ष्मणा स्मरण करता. खंयची अमास पुन्नव म्हळ्यार बरीची विशेश जावन आशिल्लें समुद्राची सुक्ती भरती म्हणून एक समुद्राक तसल ती समुद्राची सुक्ती भरती इत्यादी जावन सगळेची एक अल्लोल कल्लोल वातावरण निर्माण जालां. तशींच तागेलें तें पर्वताचें परिक्षार्थ जावन सुरेख खंय समस्वयें गट्टेस्वय म्हूण सांगून ताणें एक मारणांनी पळयलें खंय थंय पुरो फातोर पुड्डी जावन गेलेच. राबेल फातोर पुड्डी जाला चमकलें एक फोर्स घेतना थंय एक कोसळ्या वरी जालां असन पुरय ताणें तें केलेलें आसा. भारी चंद स्वरूप तागेलें थंय कशें जालां काय म्हळ्यार एक पंथा ताणें हांगा घेवन सगळी संजीवनी पर्वत हाडलो.
तांचे कसल संजीवनी पर्वतांचे तकबक तेजे अवकाशाने ते पुरे घेतले आपास वो कसं करचो मग अंगाशील ते कोण काण उडून पडा आपास ते जाग्यार वचून तो संजीवनी पर्वत आपास पुन्हा राबला तशी मुख्य प्राणाल खंयचेय एक सामर्थ्य म्हणाल ना करू जायना तशी तोच मुख्य प्राण भीमावतार जावन येयलो द्रोणानं पुरे जनांका पंचपांडवांक तशीच सुयोधनादि 100 जनांक तागेल बिल्लू विद्या इत्यादी दाखयतना ताण सांगचे तूं अमकी कडेन बाण मारी अमकी कडेन बाण मारी मग पुरा जनान ताण सांगिल तशी मरता आसूच परमात्मा भीमसेनाल सामर्थ्य दाखोवो तसं अर्जुनाक पुराय करता अर्जुन तागेले येम दवरून मारता भीमसेनाला पळयतना ताणें कसलें सांगचें ना खंय आनी मारू वतना तुका थंय मारू कोण सांगिल्लें थंय मारचें न्हय तूं हेकडे मारका मार तेन्ना भिमान धांवन वचून तो मारलो बाण दवरून आपास गुंडान ताणें सांगिल्ले कडेन आनी कडेन मारता म्हणटना तुमी सामर्थ्य पळया वाऱ्याक वचून मारलेल स्पिडार मेळल बाणू आपास तो दवरून हांग हाणू आपास ताणें सांगिल्लें विंगड नोट म्हणटना विंगड खंय ताणें मारका म्हणून सांगिल्लें येम सांगिल्लें एक जाग आसा थंय मारत आशिल्लो भीमसेना कथे भितर येवचें म्हणटना तोची भीम तोच आमकां शास्त्र व्यवस्थित दिलेलो मध्वाचार्य वेदव्यासाला आराधना इत्यादी कोन्नाशिल्लो भीमसेनान कृष्णाला आराधना केलेली तशीच रामाला आराधना करचे मुख्य प्राण आनी तो भेद खंयचो येना तसलें एक विशेष रामचंद्राक मनांत दवरून लक्ष्मणाक मनांत दवरून वो धैर्य जावन कार्य साधना करचें मुगेलें कर्तव्य म्हूण सांगून तो तंतू तागेले अंतशक्ती म्हूण आसा भितर वयलें एक विल पवर म्हणटात आमी तें विल पवर वाडोवन घेतलां खंय तशीच आतांच येची रामान एक बाण सोडल्यार त्या बाणार हांव केल्यार कशी एक देवयानांत तूं जल तितली शीघ्र राम वचपाक साध्य आसा तशें म्हणल्याक लागें हांव वचचें न्हय म्हाका राम बाण म्हाका सहाय करता आस म्हगेल ओटी येवं तसो करून रामान पेटयलेलो म्हणटा म्हगेल मातशी रामाल बलस तसो करून तो म्हाका भरता आसा म्हूण सांगून तो लेखता तेमानय लंका भितर रावणाक समेत तागेली ती लंकाच घेवन येता खाली रावणाक मात्र मारचो सीतादेवी घेवन येत न्हय लंक समेत हांगाडची म्हळ्यार असं पुराय मात्या भितर तागेले विचार येता तसो एक निश्चय करतो आनी विंगड कसलेंय हें करनाचें जल तितली शीघ्र अदी शीघ्र म्हणटाच एकच ध्यास म्हाका म्हगेलें काम करपा जालें रामचंद्राल सेवा करची ती म्हगेल एक तिदोळ तारी विराम ना विश्रांत ना तसं करून म्हगेलें काम करचें म्हूण सांगून भायर सरला मुख्य प्राण आकाशाचेर आशिल्लें नक्षत्र जायत थंय आशिल्लें सुर्यान जाल्यार तागेलें प्रखर किरण उणी गेलें खंय हाका येदें पूण हाका सहाय केल्यार रामचंद्राल सेवा केल्या वरी जाता आमकां तसो करून देव आमकां अनुग्रह करता सर्व मोड इत्यादी काकी येवन मध्य बात दिना अशें पुरातांनी वाट सोडू प्रारंभ केला अशी परमात्माले सेवार्थ जावन आमी तें पुराय कसलें केल्यार दैवीक जावन आशिल्लें आमकां सहायू खंडीत आसा केलो पंत आमी लेखताच आमी लेखील जालें म्हण आमी लेखील जालें न्हय देवान लेखील जालें तसो करून दैवीक जावन देवाल सहाय आसा म्हण जाल्यार देवान लेखिलें जावचें केन्ना न्हय मनुश्यान लेखील खंयचेंय जावचें ना मनुश्यान लेखील जालना म्हळ्यार दैवीक सहाय आसा न्हू देवान लेखिलें तूं लेखील लेखून तें दिवस जालें तूं विंगड लेखचें देवान आनीक लेखील जाल्यार तूं लेखील जायना देवान लेखील केन्नाय जावचें दैवदत्त म्हळ्यार कसलें आसा तें नित्य जावचें तसलें तशें विशेश जावन परमात्माल अनुग्रहाक पात्र जावका म्हळ्यार कितें जावन भगवत सेवा करची उद्देशान करतना मुख्य प्राणू भायर सरला तागेलें तें खंयचें की महामेघ आकाशाचेर धूर देखून पळयतना व्हड एक मोड वता आस दिसता म्हूण तसलें एक भावना तोग आशिल्लें एक दिसता सुर्यान ते मान्न खंयचें की एक पक्षी उबून वता बाय व्हडी असल एक पळोवच्याक दृश्टी येवच्याक तसली प्राणी पक्षी इत्यादी कांकय महासागरा मध्येंत ताणें कसो की हात धरला
हात उतरलेले 5 हेड्या सर्प कशें आसता तसले एक नमुने महासर्प दोन इथे उबून वता असं दिसता म्हणाले असली एक भावना जनाक दिसच्याक येवच्याक प्रारंभ जाली. तशें हाका गजाली एक उपकार करुया म्हळें कितें जावन थंय वाटेरी मध्य भितर मैनाक पर्वत म्हूण एक आशिल्लो. मैनाक पर्वताक फुडें परस्पर फुडपुरो गुड्ड्याक आनी कसां आशिल्लें म्हळ्यार ताका एक पक्क आशिल्लें. तांणी खंय एक दूर उबून वचून तांकां कुश आशिल्ल्या जाग्यार बसता आशिल्लेच. तेन्ना ताजी मुळां आशिल्ली पुराय यावत्तू जाग इत्यादी की घर की तें पुरा नाश जाता. तेन्ना इंद्राक पळयलो अशें पुराय तुमी करूं ना, तसं करून जन सामर्थ्य इत्यादिकांक तुमी बाद दिताची म्हूण सांगून इंद्रान असल पुराय पर्वता पक्क म्हणटात ताका तशें पक्क पुराय कट्टे करून घालूंक. तशें करून हे पर्वताक संचलना एकडे दाखून अन्य कडेन वचून पावचें, एकडे दाखून उबून अन्य कडेन तिकडच्यान राबचें हें पुरा पक्क कळलें ताणें. इंद्रान वज्रायुधान कळ्ळें. तशें करून पुराय पर्वत थंय स्थिर ते जाग्यार आसच. तेन्ना मैनाक पर्वताक संरक्षण करचे खातीर जावन समीरण म्हळ्यार वायून ताका अनुग्रह केलेलो. तशें करून ताका मनां दिसलें तो वायूल पूत आज येता ताका एक हांव हेल्प करूं येता. परमात्माल अनुग्रह आशिल्लो इक्ष्वाक वंशाचे रामचंद्राल खातीर जावन ताणें तागेलें कार्यार्थ जावन वचचें. तशें करून समुद्रा मदें आशिल्लो पर्वत मैनाक पर्वत तो वयर येता खंय उदकांत करून वयर येवन एटलिस्ट एक तुमी स्वल्प काल विश्रांतपणे करून येया म्हूण पळय. आज बदिरीक वचूं काय म्हूण आमी भाग जाले रे. पुराय जनांनी एक हरिद्वारा भितर आमगेलो स्वाम्याल आश्रम आसा, व्यासाश्रम आसा, आमगेलो परमाचार्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल वृंदावन आसा. तशें करून आमी एक दिवस थंय राबून थंय देखून वचा म्हूण कशें आमी हॉल्ट एंड प्रोसीड म्हूण घेताची. तशी मैनाक पर्वत वयर येता तसले एक पादस्पर्श करून ताणें स्वल्पांक विश्रांत घेवन ताका जेवका जालेलें खंयचे की पातय म्हणटात. पातय म्हळ्यार वाटेर येताना खावच्याक ब्रेकफास्ट हें पुराय करून ताणें भायर सोन वचीत ताका दिता म्हूण सांगून निर्धार केलो. आनी वयर येता हाका दिसलें कसां की एक नमुने तोंदरे येवच्या सुरू जालें म्हळें. आनी तागेलें हरध्यान करतना हरदी म्हळ्यार कसं जालें तें मुख्य प्राणालें वज्रायुधाक गट्टी तें ताज्यान आडलान पळय पुड्डी जाल्या बरें जालें. फुडले मैनाक पर्वत तो तांतू भितर मनुष्य रुपान येवन दोनूय हात दाखोवन त्या देवालाक मुख्य प्राणालाक प्रार्थना करकय हे देवा तुगेल्या मलगड्यान म्हाका राखयलो रे. हांव तुका सहाय करचे खातीर येयलो. तूं रामकार्यार्थ चमकला म्हणून समजून घेतला हांवें. तशें करून म्हाका तूं हांगा राबूं का, तशी तुगेली सेवा करची भाग्य दिवं का, तशी म्हाका तूं उद्धार करूं का म्हणून तो देवालय प्रार्थना करता. मुख्य प्राणाला कसं लायक तूं खंयची की चांग काम करता ते चांग काम करतना म्हाकाय ताजें फल मेळ्ळो. हांवें तातूंत तुगेलें वटेन काम केलें म्हूण जावो म्हणून अशी मैनाक पर्वतान प्रार्थना करतरी थंय तो देवना तो सांगता हांव आतां येवचें न्हय घे म्हगेले पांय दुखीक लागचो पाद स्पर्श करचें आनी वचचें. कशींची हरदी लागलां तशें करून तुगेलें तें म्हाका स्वल्प कालाक हें केलें म्हूण सांगून तो मैनाक पर्वताक ताणें तें अनिरीक्षित अड्डी इत्यादी केल्या म्हणले खातीर जावन ताका तें देखून तेगेलो तो स्वल्प जाल्यार रिवॉर्ड ना म्हूण स्वल्प अतिथी सत्कार सांगता म्हाका वेळ जाता वच्चें ना म्हूण. आमी पळय व्हडलीक म्हणजे सांगूं गेलेले वेळाचेर थंय वता सांगता कांय नाका म्हाका हे दी कसालें साकर दी नाव एक कसालें दूद दी नाव एक पिता कसालें घेना मागीर म्हाका पोट वायट जाता म्हूण. फुडें पुराय आशिल्लें कसलें म्हण एक गरल्या वचून तांणी सांगतना तें पुराय हें करूं का हाजें पुराय वॉट्सॅपार येयलां पुराय जनान ताचेर घालचें हाका मेळना ना म्हणल्यार पश्ट ना. आनी घर पुराय विंगड दूर दूर आशिल्लें. कुटुंबीच्या गेल्याक इतर जनांनी चड कार्यक्रमां भितर वचचें. लागीं पळयल्यार मलगडा भाव धाकलो भाव कोणूय दिसनाचे. वरलेले कोणगे आसूचें तांगेले वटूची आमगेले एक संसार बंधन इत्यादी आसूचें. आमगेले लोक जायना इतर लोक जाता. असल एक सन्निवेश येयला. थंय विशेष जेवण आशिल्लें ताणें दिलेलो तसलो अतिथी सत्कार घेता आनी ताका सांगता म्हाका मातसो वेळ राबूं ना स्वल्प काल आसूचें
तसं करून थंय दाखून सीता तावता हांव आयलां तुमी येया म्हळ्या वरीची आतां कशें करता पळय हांव फास्ट जाल्यार तितली शीघ्रार म्हळ्या वरी थंय दाखून मैनाक पर्वतान दिलेलें खंयच्याय काला म्हाका आलस्य म्हळ्यार म्हगेल्या देहांत येवच्याक स्वल्प वेळ तरी सोडल्यार आलस्य भितर एकदां तसं करून आलस्य म्हळ्यार येना जावका म्हळ्यार एक उद्देशान टायम वेस्ट करणी कालहरण करणी असन पुराय कालहरण म्हण केल्या कडेन आसा आमगेलें खंयचेय महाभारत नाजाल्यार रामायण भागवत हरिकथा असल पुराय देवता विचार सांगचे ज्ञान धर्म विचार सांगचे म्हणून जाल्यार ताका तांणी टायटल घालचें कसं जालें म्हळ्यार हरिकथा कालक्षेप कालक्षेप म्हळ्यार टायम पास करचे म्हणून करता तेंची तांगेलें भजना तरंग भजना संध्या कोणेय बडमामान कसलें उलयता जाल्यार कालक्षेप टायमपास तशी आमी हांगा ज्ञानसत्र म्हणून घालना ज्ञानसत्र म्हळ्यार आमी खंय चुकून पडताची आमगेल्या जिवितां भितर आमी सत्र म्हळ्यार यज्ञ कसल नमुने आमगेले यज्ञ जावका कसल नमुने कोरका जाल्यार आमी करनाशी आसाची आमी खंय चुकल्याची असल पुराय विचार आमगेल्या मना येवत जालें बुद्धी प्रदध्यान मम बुद्धीक एक प्रचोदन जेवचे विशय मात्र वो आतां तें पुरो ऑर्केस्ट्रा तें पुरो पळयतात तुमी कसं जाता काल गल्ली कुठल्या हातपाय मात्र घालचो बोडला ना तांचो कडेन मागीर सगळे आंग घालता आनी तो बैशील कडेन मनशान कुरवूंची शिवाय ह्या पुराणांनी अंत भितर मनशाल बोड मात्या हालू कसलें हालना कसलें मात ताका सहानी न्हीद येता कसलें म्हळ्यार ताका तें कळना कोण तो महेंद्र पर्वत कोण मैनाक कोण कसलें खंयची एक पर्वत गे बादो म्हण अशी असल एक भावना येवची तसं करून हें कालक्षेप न्हय टायमपास न्हय तसं करून आमी देवाल उद्देशान करतना उपनयन आहा म्हण लागी देवाल विचारां भितर लागी वच आमगेल्या मना भितर प्राणदेवा वैरी कसली एक भावना आसा ती भावना चांग रुपान करतना काम करता तशी मुखार येवची आनी काही आमगेली आस्था एक विशेष प्रिती घटी जावची जगत्या भितर प्रिती म्हळ्यार अत्यंत श्रेष्ठ विशय तीच काल सांगला हांवें प्रिती म्हळ्यार देवा वयर दवरल्यार ती भक्ती मलगडे वयर दवरची पितृभक्ती मातृभक्ती गुरुभक्ती अशी भक्ती प्रिती म्हळ्यार खंयच्याय काळाचेर म्हाका अमकितली दुडवाची प्रिती दी नाव अमकितल्याची प्रिती दी नाव अमकितली वेले मशील तितले कप आतां काल किलो अर्द किलो दी असलें ना प्रिती एक आसूची कशी प्रिती दिवका प्रिती घेवका विंगड चलन वलन ना विंगड ताका दुडू नाका विंगड खंयच्याय विशयान ताका खंयच्याय कारणान इतर कसलें दिवचें वच थंय ना तस देखून तसल एक रुपान करतना पळोवका जाल्यार ती प्रिती हांगा रामा वयरी आनी म्हाका उपकार केलेलो समीहरणान त्या वेळाचेर म्हाका पाविलो म्हळ्यार तसलें मैनाकान तागेले ते एक विशेष कृतज्ञता अर्पण केली मुख्य प्राणाक विशेष जावन आशिल्लें एक सेवा म्हळ्यार वरी म्हगेलें एक पालिगे बंदू पंचामृत म्हाका मेळ्ळें भाग्य म्हूण सांगून तागेलें तें सेवकी तशें थंय देखून मुखार वता तेन्ना सुरसा म्हळ्यार एक राक्षसी ताका मेळची तिका एक ब्रह्माल बरस खंयचेय जाल्यार एकडच्यान वतना तुका जाय जाल्यार तिका ताका दोन तांडून जी हें करुयात गिळयात तिणें कसकसल म्हळ्यार वयर देखून पडलेली सावळी जाल्यार ती सावळी दवरून तिका गिळची तितलें सामर्थ्य आसा सावळेक दोन ताणल्यार तो मनीसूय येता रुक्का सावळी तर दोन तोंडां घाली म्हणून जाल्यार तो रूख दिगेलो तोंडांत सावळे कोणाक धरून साध्यच ना सावळी म्हळ्यार दोनूय नमुन्यार आसा हांव सांगेल सावळी कसो म्हळ्यार काळो म्हूण न्हय सावळी म्हळ्यार शेड ते देखून केलो भजने भितर येता सावळा ओ विठ्ठलू अधना सदू तो सावळा म्हळ्यार
विठ्ठळ काळो म्हणून सांगितले. ती सावळीने विठ्ठलाला सावळी पळयत म्हणून सांगितलं नाही. तशी विशेष जावन परमात्माने अनुग्रहान करताना ब्रह्माल वरती का सुरसेक त्या कडच्यान भायर सरून वताना कोणा गेले रे 2-3 गिळी आहेत तिगेला आहार म्हळ्यार तुका जाण कोण वता तो पुरो तुका आहार जावन तूं स्विकार करीत म्हूण ताका दिलां. तोंड आंगोन राबल्या कोणी म्हणटा हे वसू म्हाका मस्त काम आसा. तशें करून तो मुखा वयलो ब्रह्म तो मुख्य प्राण तो सांगता तुगेले वर तुगेले विशय म्हाका पुराय गोत समजला हांव जाल्यार आतां म्हाका खंयचें कितें काम आसा मागीर तुका जाय जाल्यार तशें हांव तुका मेळटा कांय तोंदर ना म्हणलें जायना म्हाका मेळ्ळेलें हांव आतां सोणा तुका तशें करून तूं कसलेंय करता. तशें तशें जाल्यार मुगेलो देह आनीक व्हड करता म्हणून मस्त देह अपास 200 योजना विस्तार करतना तितलें व्हड अपास तोंड व्हड केलां तिणें. तशें जाल्यार हाका एक वेवस्था कर काम तो सांगता तुगेले तोंडा भितर हांव प्रवेश करता मागीर म्हाका सोडचें धरचें तुका संबंद पाविल्लो विशय जायत म्हळें. तेणें तोंडां गेलां प्राणदेवान सीद तेगेले तोंडा भितर सान रुपान करता प्रवेश कर तिणें आनकून तुका हें करून कोच्या भितर भायर. तशी सुरसाल काणी मुक्ताय केली ताणें. तशी थंय देखून मुखार वता एक सिम्मिका म्हणल्यार तसली कामरुपिणी राक्षसी ताका धांवडान धांवडान धरची कितें मुखार येता आनीक चड वयर चमकलो. ती पुराय तुंबुरू नारद इत्यादिकांनी तांगेल संचार आशिल्लो तो जागो तांणी थंय भोंवचें तसल एक स्पेस तसल ते जाग्यार देखून गेलो वतना हे वाटेर चमकल्यार लंकेक हांव मस्त बगी पावी येता म्हणून कितें मुख्य प्राणान ती वाट घेतल्या. जाल्यार तितले बगी सीतादेवीक हांव सोदितां सीतादेवी म्हाका मेळटली म्हळ्यार असले आत्मविश्वासान थंय वतना सिमिका म्हळ्यार तसली राक्षसी ताका येता. तिकाय विशेश जावन आशिल्लें सुरसाक कशी एक हें आशिल्लें सामर्थ्य हिकाय तशी सामर्थ्य आसा. सुरसाक देह व्हड करचें देह सान करचें इत्यादिकांक आसल्या वरेची हिका विशेष जावन कोण पळल्यार खावचें हें पुराय तिगेलें आशिल्लें. तशी तागेले निवृत्ती ताणें करून घेतली. तागेलें वज्राचें बरीची तिका भितर चमकलो. तागेले नांगटान करतना वर्मांग सिडवून पोट्टां दाखोवन म्हळ्यार बोंबले दाखोवन म्हळ्यार तो भायर येयलो. थंय सिमिणीलें सिम्मिका म्हळ्यार राक्षसीले हत्ती जाता. थंय दाखोवन मुखार वता मलय पर्वताचेरी मलय पर्वत थंय दाखोवन ताका भारी संतोश जालो हांव लागीं येयलो. जशें करून मस्त घेना पळोवच्याक प्रशांत वातावरण न्हंयो उपन्हंय नदी म्हणटाच सरोवर इत्यादीक ताका वयल्यान दिसच्या लागलें. अशें पुराय वयल्यान अत्यंत सुलभ लागींच म्हूण दिसता पुराय म्हळ्यार कितलें दूर आसा म्हूण कळना. आतां आमकां हांगा देखून दोळे धांपल्यार बंबय दिसना जाल्यार बंबय काय कितली दूर आशिल्ली चंद्र दिसता. हांगा देखून पळयल्यार आमकां बंबय दिसता ना जाल्यार चंद्र ताज्या काही लक्षोपलक्ष वर्सांचे मुखार आसा तो दिसता. अशी तसल एक रूपमान म्हळ्यावरीची हाका वयर रब्बिल कडेन मलय पर्वताला वतना हाका सगळीची श्रीलंका ती दिसच्या लागली. तेन्ना आत्मसाक्षात्कार म्हळ्यावरीच मना भितर भारी संतोष चलता संतोष व्यक्त करता. कशें जाल्यार हांव पावपाक जाल्यार डेस्टिनेशनाक पावच्याक म्हाका देवान केलें. तशीं ते देखून समुद्रा दांड्यार आशिल्ले तसले त्रिकूट पर्वताचे उंचार वचून पावला. तो त्रिकूट पर्वतांतू देखून ताणें लंका द्वीप सिंहावलोकन करचें. लंका द्वीप कशें आसा तसो लंका द्वीपांतू हांव कसलें येदोळ वचना तिल जाग तो तशें तागेले सगळे संतोश येयले पेट्टाक
एक पण सगळेच आंग हलयत खंय म्हणटना तेदना सुरू एक महेंद्र पर्वतार देखून पुष्पवृश्टी जालेली ताका त्या वाऱ्याक आंगा भितर रोम रोम कुपां भितर पुराय हें फुल्ल हें तें पुराय भरलां तें पुराय पुष्पवृश्टीची पडत खंय थंय देखून म्हळ्यार पळया हांगा विंगड परंबोळ पुराय वन्य पुष्पाचें एक वनपुष्पज आहा गंधोयम हें विशेष जावन आशिल्लें वनपुष्पाचें परंबोळ इत्यादीक तागेल्या हांगा देखून पुष्प सुगंधीत असन वारें आयलें लंका नगरीचें सुत्तू विशेष जावन आशिल्लें किंशुकादी नाना रुपान करतना रूख इत्यादीक आशिल्लें तशेंच सांजे विशेष पळयतना भांगरा वर्णोशी स्वर्णनगरी सगळीची भांगरान भरल्या बरी दिसता नगर रक्षक इत्यादीक थंय दिसलें तेमानय लंकाचे सुत्तू एक व्हड कंदक म्हळ्यार कंदक म्हळ्यार फोंडू कोणाकय खंयच्याय कालार भितर वचच्यार साध्य ना तेल प्रकार व्हड उद्दाक इत्यादीक आशिल्लें तसलें एक हें दिसता हनुमंतान थंय पावतना शुभ्र जावन आशिल्लें स्वच्छ भारत म्हणटा पळय आमी तशी स्वच्छ क्लीन पळया राक्षसांनी तांगेल राज्य तांणी कितली क्लीन करून दवरलां आ मेलेकचें आतां तुमी जाय जाल्यार इतर मिलेंचे लोक आले मस्त चमकला लोकांनी सांगलां म्हाका दुबाय बारी क्लीन म्हणटा अबुधाबी बारी क्लीन तशें तांगेल पुरो राष्ट्र पळयल्यार एक डिसिप्लीन आनी थंय कसलेंय कोयर पुरो मेळ्ळेले कडेन उडयना हांगा तशें आमी हें आमगेलें म्हणलेकचें आनी आमी नाका नातेल करचें आमगेल्यांक कसालें जावं काय म्हळ्यार तागेल हिटलां आशिल्लें कोयर वचूं लागीं हिटलाच्या वयर पडूं तशें करून आमी कसां करचें आमगेलो कोयर काडचो आनी लागीं घराच्या घरा येद्रा घालचें व्हरून आमगेलें सिस्टम तशें तुका पक्कनी बाद नानांतल्यार व्हडना लागींच्या बादा तागेलो मोर पर्यंत तूं दिता राबम अशी स्वच्छ लंक खंय ती राक्षसीय गुणान आशिल्ले ते पुरो लोक तांगेल मना भितर ही स्वच्छता शुभ्रता तांकां ती दिसल्या ते देखून महालक्ष्मीन म्हळ्यार दुड्ड इत्यादी राबुका म्हणून जाल्यार ताका दोनूय वाट आसा आमी सांगता कसो जालें म्हळ्यार एनर्जी म्हणटाची पॉझिटिव्ह एनर्जी आनी नेगेटिव्ह एनर्जी म्हणून एनर्जीन तूं दोन आसूचे आजी काल कसां जालां म्हळ्यार फुडें घराचे बागील कंडी इत्यादीक जेतना ती दोनूय कंडी 45 डिग्रीसार देखून 130 डिग्रीसार वचून राबता आशिल्ली अशी गेल्यार 90 अशी ओपन जावचें भायर देखून आयिल्लें वारें जुलीशी भितर येवंक आजी एसी नियम म्हूण शट्टिंग डोर तातूंत सगळें बागील आसा म्हणून जाल्यार कंडे बागील हातूं 50% मात्र तुका ओपन जावचें 50% बंद आमकां गोतू ना तें आमी एसी घाल्या आनी स्लायड डोर केला डोर म्हणटाना एक तिकडच्यान गेले अर्द डोर मात्र ओपन करचें फुडल्या वरीची सगळें बागील ओपन करूं जायना कंडेची तेन्ना भायर देखून येवंक तसलें वेंटिलेशन पूर्ण प्रमाणाचेर वार आयल्यार भितर येवंक न्हय तितली येना आशिल्ली वाट उणी केल्या ताका तें बागील अशें राबलें कुडलें वार ताका मारल्यार भितर येवच्या वाट आशिल्ली ती ना भितर आशिल्लें पॉझिटिव्ह एनर्जी म्हळ्यार आसा ती वृद्धी जावका भितर आशिल्ली नेगेटिव्ह एनर्जी आसा ती भायर वचूंका तशें जाल्यार मात्र मानसीक घरां भितर सूख संतोश इत्यादी आसूचें ते देखून मलगड्यान सांगचें तुगेले पांया घालेले वाण न्ही ती बदीन दवर न्हू भायरी दवर न्ही यो रे म्हळ्यार ती पुरे कडेन भोव न्हू तातूंत ती खंयची की नाकनातील तसलें एनर्जी आसा ती घेवन येता वाण भायर दवरल्यार कोण कोणाल उश्टें खंयचेय एक नमुन्याचें मलीन इत्यादीक तूं पांया तरी माड्डोवन हाडलां तें घरां भितर येना न्हय तें भायर राबता आज काली घरां भितर तरी वाण घाल भोंवचेच केलो कडेन घरां भितरय म्हूण एक वाण विंगड आसता
बाईल वाण विंगड बित्त वयल वाण विंगड डॉक्टरान सांगलां पांय चमकत आनी कश्ट जाता तसो करून भितर एक वाण घालून भोंव म्हणा वाण म्हळ्यार वाण ती सुणें बेटे आमगेले न्हिदोचे हंतलार तारी येवन भोंवताच घरां भितर एक गो संरक्षण करूं गायक पोसूं का मलगड्यान कोणेंय गायक पोसल्यार खंयचेय वासराजे म्हण घरांत तूं हंतलार न्हिदाय न्ही आमगेले की गो संरक्षण ना आमी नाका दिले सुण्या काणून तांकां एक नमुन्याचे एक ट्रिटमेंट करचें आनी तांकां पळोवचें संतोश पावचें कोरका जाल्यार आमी कोरू वचनाची आमी करच्या नज जाल्यार आमी करचें घरां भितरी नकनातील सामान पुराय आड्डावण्याचें आमगे चड भरचें आतां न्ही तें जावं का मुखार स्वास असो म्हणचे आनी कांड व्हरचें आतां पळया सान एक उदाहरण सांगलें रे मुंबय भितर आशिल्ले कोण की आमगेले लोक आसाची तांकां सान कूड आसूचें 1 बेडरूम किचन 2 बेडरूम किचन तांणी कशें करतात तांकां संभ्रापच्या जाग ना थंय म्हणटना अनावश्यक कसलें येता तो तेदनाची नाका जाल्लो विशय तेदनाची डिस्पोज करून खैद करताचे एक म्हयन्याक प्रतिनित्य न्यूज पेपर येता म्हणून धरा दृश्टांत 30 दिवस गेले कुठले ते 30 न्यूज पेपर काण तो दिता ताका 4 रुपये मेळ्ळो 5 रुपये मेळ्ळो ताका नाका तो तितलो दवरच्या तागेल्या जाग ना आमगेल्या गांवांत न्ही कशें म्हळ्यार आमी 8 न्ही 10 म्हयने जाल्यार न्यूज पेपरां धाडून तशी दवरता गजाले आमकां मस्त जाग सांगा ते 4 रुपये कोण दिवं सायबा ताजे बदला 6 रुपये पंचमाल दिता काय तशें करून हें आसो ते 2 रुपये आशे तरी हांगा आमी हें वाडोवचें तांगेले दुड्ड जाता आमगेले दुड्ड ना कडेक व्हरतना तो सांगता ना आंतू पुरो पोरणे पेपर आंतू भितर बांदूं कश्ट जाता आकाशाचे 150 रुपये मग पळया दवरलेलें ते कडच्यानय दुड्ड गेलो एकडच्यानय लॉस जालें आमी कशें गेलें काण दवरलेलें मात्र अशें पुराय आमी बुद्धीजिवी मस्त आमी वायट करून घेताच नेगेटिव्ह एनर्जी आमगेल्या घरां भितर देखून भायर वचूं का पॉझिटिव्ह एनर्जी आमगेल्या घरां भितर केन्नाय येवचो जावं का घरां भितर हुमरार देखून भितर वतना खंयचेय हुमरा चोक आसूं का अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव म्हणत आसले ते परमात्मा तांतू भितर जय आदी तांगेल्या बायलांक काण घेवन ते आमगेले हुमरार रपताच व्यूह देवत म्हणटाच तांणी केन्नाय हें चांग जावं रे हें घरां भितर चंद्रुपान करतना आमगेलें जीवन वतच जावं काम आतां पुरो करूं असो बायल मनशांनी श्रावणा सुरू जाले कुडले ते एक म्हयन्या भितर हुमरा चौकू येता आनी त्या वेळाचेर परस्पर जावन आशिल्लें एक उकून प्रितीवचें आसा तुगेल्या बामणाच्या हांगा आरोग्य मेळो तशें करून तुगे ही चिवडी घे तशींच म्हाका हितून चिवडी दी आनी परस्पर ताजे नंतर केलो लढाई जावची आसा तिणें म्हाका चिवडी दी न्ही हांव घरां भितर मलगडी म्हाका येवन दिवं काय नाका तिणें हांव ती व्हरून दिवची वे चांग जावचे कडेन लढाई एक कारण जावचें आसता ती चिवडी ताजे नंतर मागीर आतां पुराय चिवडेने हाडिवचें न्ही कोणें पोस्टमॅनान हाडिवची तुगेली चिवडी घेतल्या म्हगेली चिवडी तुका पेटयल्या आमकां दिवची कोणें थंय देखून तांगेल्या येवची तुगेलो आशिर्वाद मागला तशें करून हें करी असल पुरे पेटय तरी पूण फोन करून सांगू येत न्हय अशें चलना म्हाका एक तुगेलो एक आशिर्वाद जावं का म्हणून एक उलो येत न्हय ते उलयनाच हें पुराय आमगेलें की घरां भितर स्वच्छता शुभ्रता मनाक एक स्वच्छ जावं का म्हणून जाल्यार मन क्लीन आसल्यार मनुश्यान जीवन भव्य जावचें तशें हांव सांगचें कसो लायक म्हळ्यार हांगा ते मिलेंचे लोक आले तांगेलें राष्ट्र कितलें परिशुद्ध शुभ्र जावं मना विशयी विचारा विशयी न्ही सांगिल्लें हांवें सगळेंची लँड म्हळ्यार कितलें एक क्लीन करून दवरीत असल एक विचार पळया आतां आमगेलें हें राजांगण हांगा पुरो वेकल येवन रावचें राजांगण म्हळ्यार देवाल प्रसाद वांटूच तसो जागो पुराय कार बायक मोटर कार हें तें पुरो कंकय भोवन कसकसल मार्गार आशिल्लें पुराय हें कोर थंय देखून येवचें देवाल प्रसाद वाडोवचे खातीर जावन वांटोवचे खातीर येवचें उरलेल्यार म्हाका थंय येद्राक पार्किंग ना तशें करून हांगा खाली आसता म्हाका दवरया
तशींच घरां भितर देवा कुडय तशींच खंय दवरूं जाग मेळ्ळी म्हणून जाल्यार ताका देवा कुडां भितर स्टँडा भितर घालताणे अनगत्य वस्तू पुरो देवा कुडां भरच्यो म्हणून थंय एक पाप उलयना तो थंय आसता एक्स्ट्रा म्हळ्यार विशय आसपा व्हरून देवा कुडां घाल्लो नावा देवा कुडा वयर जाग आसा म्हणून जाल्यार थंय व्हरून पुरो घालची तशें केल्यार महालक्ष्मी रब्बाना महालक्ष्मीन घरां भितर रब्ब जाल्यार ती सांगता तसल ती ताम आवह जात वेदा लक्ष्मीर्मनपगामिनी मना वयरी विशेष परिणाम जावन तिणें घरां भितर निरंतर राबचें तस जावं जाल्यार आमगेलें घर परिशुद्ध वातावरण निर्माण करता घरां भितर जावं जाल्यार तें पुरो कंप्लीट कोरका छंद कोरका हांव म्हाजी कितली घर लागीं वता पळयता सकाळीं पाप उठयताची तांगेले पुरे ब्रशांनी पुरे करून येताच तदनंतर सकाळचे ब्रेकफास्ट तयार करचो घरां कोयर पुसप करचें अवंगलें आयदनां पुरे कंप्लीट करचें दनपारां रांदप करचें बामण 12:30 1 गंटे इतलें येता ताकाय वाडचें पुरे करून जाल्या नंतर अड्डेस 3 गंटेक इणें न्हांवचें मागीर 1 पर्यंत न्हांवन जाल्या नंतर इण घेवन जेवणां बस कसल दुरदृश्टी नायनातील रांदप करून बामणां दोन चेडूं बांदून पुरे वाडचें तूं खंय न्हांवचें मागीर इथं तेंची नाण एक मलगड्यान सुरेश सांगिल्लें एक तपेलपणी माथ्यार घालून येवचें हे सगळेच दिसा पुराय करचें काम करचें तेन्ना तक्कशील फल आकस्वा कसल कदिरी असल पुरे काम कर चांग उद्दा भरचें सकाळीं नाल्लें सकाळींची तें उद्दा भरलें तदनंतर दनपाराचें एक कसल रांदपाचें आसा तें पुराय छंद करून केलें हांगा भितर नाल्लांचें म्हणून गॅरंटी जालें काली नासलेलें आज हें पुरें करचें आनी एक पंताज मेल पुरें काम जालें म्हूण नंतर नांव नायलें रे ताका छंद आयसवाय अशी पुराय आमगेलें आचार विचारांतू आमी केलं जाता म्हळ्यार वरीची आमी आतां अंत भितर करता आसात ती मस्त ताजेर आमकां वायट शिवाय तांचो चांग ना अशी एक आमी कोणालाय जाल्यार बालादपी सुखादपी म्हणून सांगला व्हड असो छान असो ताण केलेलें चांग आसा म्हणून जाल्यार तें चांग विचार आमी ते घेवका तशी हांगा शुभ्र जावन अशी लंक पळयल्या क्लीन खंयचेय कसले वेळाचेर थंय वायट ना कोयर ना थंय खंयची व्यक्तीन खंयची वेळार आयल्यार थंय दिसूं तजल परिस्थिती जाल्या पळय तूं आतां कशी आनी तूं भितर वचचें तसले पर्वताच वयर राबून विस्तार शिखरा चेतना हांगा इंद्राली अमरावती दिसल्या बरें दिसता कसल उणें सांगा सर्वस्व जाल्यार ताका मना दिसलें हांव वता हे लंका नगरीक 4 वाट आसा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण म्हळ्यार वाट आसा तशें करून हांव खंयची दिकडच्यान गेल्यार चांग पळयल्यार चारय दिकड ताका योध की अडोड्ड राक्षस राबल्याच कांय अशी राबनीच पुरे जाण आसच त्या वेळाचेर आमगेले खंयची वाहन न्हय कोणय येयल्यार हांगेल्या पेटकात म्हणाल खंडीत तांणी कोणय येवन आक्रमण करून भितर वचच्या साध्य ना मिगेल सेन घेवन आयल्यार हांगा कश्टच आतां कसलें हें करूं जाल्यार हाका उपाय करूं का कसल्याक वतना मस्त काम हांव उण करून वचूं का म्हूण थंय निर्धार केलो खंय ताणें हांगा पुराय हांव आतां पळोवनूच हांगेलें पुराय जंगाबल म्हणून आसा तें उण करता आनी तुला 50% की 60% हांव लगाडक हाडूं हांकां वेवस्था नाशी करून जमगल्यार रामचंद्राक घेवन येवन मुखार खंयची की वानर सेनेक आनी पुरो हांगा हाडूं हें तें पुराय करतांची काही सुलभ जावची चान्सस म्हणून जाल्यार हांगेले नाश करून वचूं का हांवें म्हूण सांगून थंय सुरय निर्धार केलो गेलो तशें केन्नाय खंयच्याय एक वेळाचेर तो सांगता ताका दान तशींच साम दान भेद दंड म्हळ्यार प्रयोग म्हणून आसचे चंद्रुपान ताका सांगचें तशें कसलें नानांतलें ताका कसलें दिवचें पळय तूं अशें केल्यार चुकी म्हणून सांगून भेद करचें दंड खडे मारचें अशी हे रावणाक चंद करून सांगता रावणाक साम दान भेद दंड म्हळ्यार असले प्रयोगान करतना मुखार हांव कोरका जाल्यार कोरका
अंगद नीलू तशींच सुग्रीवस अशें आमी 4 जाणांनी मात्र इतलें राक्षसांक मारच्याक सामर्थ्य सुच कोणाक अंगदास जाता नीला जाता सुग्रीवा जाता जांबवंता जाता म्हाका जाता आनी कोणूय आमगेले की अशीं अंक पुराय मारच्यात आसा एक व्यक्ती म्हाका दिसना मना लेखतकी म्हणटना आमी 5 जाणांनी युद्ध करपाक जायता विंगड गजाली तांतू भितर नाची अशीं तागेले मना भितर दिसून हें म्हगेलें विराट रूप हें घेवन हांव अंत भितर वच्चाक मस्त कश्ट जायत तशें करून हांव सान रुपान करतना वचूं का म्हूण सांगून कोणालाय दोळ्यापणां अशी सान रूप घेवचें सूख म्हणून दिसता अशीं सीताक तरी सोदूचें तागेलें तें मना भितर येता खंय सोदूत तिका खंयचे वेळार तें जाता खंयचेय जाल्यार रामालो संदेश तिका मेळावे नाव्या तिगे लागीं स्थिरत आसवाय खंयचे कारणार ती बायल मनीस तिका हांव पळयनी तशें करून की पळोवन आयडेंटिफाय करचें कशें हें पुराय तागेलें मना भितर येता आनी हांगा पुराय जाण इतली जाणां मदीं भितर हांव तिका एक सोदूं काय म्हणून जालें तितली सुलभेर सोदूं जाता असल पुराय येतना तशीं जी राक्षा भट म्हणटाची भितर वतना टोल गेटची तांकां कसं म्हूण सांगचें तांणी राबल्या कसं अशीं मना भितर एक विचार येता त्या विचाराक थंय आशिल्लो जाल्यार विवेक आनंद म्हळें ताका ताजी जबाबदारी उरता जाल्यार तसो आन्सर तोच काण घेता अशें निर्णय घेवच्याक तें पळय आमी आतां आमगे चेडवां पुराय देशांत विदेशांत पळयतात बागा ताका थंय कसलें खावू का पिवू का म्हणून जाल्यार ताण ना सांगतात तांणी बडमा हांव शिक्षक तरी जावन ना हांव कसलें संपादने तरी जावन विदेशाचें आमकां लागलो हांव मस्त म्हगे लायफान सॅक्रिफाय केलां खंडीत कसो लायका हांगा हांव सुरंदप करून दिता आशिल्लें थंय पुराय पीजी गिजी म्हूण सांगून कोण कोण आला तूं कसो आहार खंयचे म्हूण ना तांगेल्या तांणी तांगेलें जिवन वायट करून घेवका हांगा हावस घेता म्हगेले चेडवाची प्रितीन येता तसो करून त्या चेडवाक दश्टपुश्ट जावका मळल तरी जावन ती तिगेले मनाचे परिणामान करतना आहार तयार करता थंय ताण कशें करचें हॉटेलवाल्यांनी आजी मस्त गिरायक येवका म्हळ्यार तागेलें मानसीक तत्व गजालें त्या तत्वार ताण रांदप करचें तुमी येवका तुमगेले जिब्बेर म्हगेली रुची राबोवका ती स्थिरार जावका म्हगेलें हॉटेल सोडून विंगड हॉटेलांत तुमी वचना अशें जावका घरां भितर हावस कसो लागता तिगेले रुचेकय चड म्हगेले चेडवाक वो आहार तागेले शरिरा वयरी चांग रुपान करतना परिणाम जावका म्हण लेखचें मस्त बायल मनशान कंप्लेंट आसा कसो ना म्हळ्यार म्हगेली चेडूं थंय आशिल्ली म्हगेली चेल्ली आशिल्ली तिका थंयचे आहारू लागना मागीर आयिल्ले एक 4 दिवस खातीर जावन चांग रांदय करून एक वाडका म्हूण म्हळली तसो करून एक चांग रांदय पुराय कोरूंक म्हाका हाजे घर लागीं येसूं का अशीं मस्त बायल मनशां लागीं हांव आयकलां कसो म्हाजें चेडूं भायर आसूचें तांणी खंयच्याय वेळाचेर आयिल्ले वेळाचेर तांकां जावका जाल्यार खाण करूंक दिवका ना आमगेलेंची म्हणालें कसो जालें करचें आसल्यार करका म्हूण आजी तांणी कसो जालें हांव हांगा येयला म्हणचें न्ही ताणें पुराय हें करचें आनी हॉटेलां वचून तांगेले फ्रेंड्साक थंय राबून येवचें हें मागीर घरा भितर केलें रांदप हांगाचें सकाळ तर दवरचें रात्री विंगडांक कसो म्हूण पळोवचें तो सांगता फोन करून हांव आयिल्लो फ्रेंड मेळ्ळ्याची तशें करून आमी अमकी हॉटेलां वचून आमी पार्टी करून येताची तूं बागेल घाल न्ही दे म्हूण असल परिस्थिती म्हळ्यार बांधव्य म्हळ्यार थंय उणें अशें लागता आतां सीतादेवीक हांव सोदूं का सीतादेवीक म्हगेलो गुर्त मेळका ना हांवें म्हगेली होडीक जबाबदारी दिलेली हांवची रामचंद्रान पेटयलेलो म्हाका म्हूण तिका सांगका कशी तिका मेळचें हांवें कशी ती म्हाका आयडेंटिफाय करतली हांव केलां तिणें करका ते देखून पांडित्वेज पटुत्वेज पांडित्यान जायत पटू भितर जायत ताका समान जाल्यार कोणूय ना तशी पुराय विचार केला आनी सूर्यास्त जावचे भितरी हांवें तांतू भितर प्रवेश करच्याक एक वेवस्था करुया म्हूण सांगून सान माजरा पिलशी एक मांकड जावन
तो तांतू भितर प्रवेश करता जाल्यार विराजमान जालें ते लंकेंत भितर वतना बलवत्तर जावन आशिल्लें थंय लंकादी देवता म्हणून लंकेन तेणी धरलो ताका मेगेलांत भितर तूं शिरकला आतां तुका भितर वचून सोडूं जायना तिगेर सांगतना अलक्ष्य करूं जायना रावणाज्ञ म्हाका आसा तेजे करून खंयचेय कारणाक हांव कोणाकय भितर सोडना तुवें आमगेलो शत्रू म्हणून मना गेले नंतर तुका दिवश मारचे मेलें कर्तव्य म्हाका तांतू भितर पाप पुण्या विशयी ना कितें जालें म्हळ्यार ती राक्षसी तिका कोणूय मारल्यार तें पाप येता हें सान माजरां मारल्यार पाप हें मांगडां मारल्यार पाप नावे ते प्राणीक तूं मारूं नज असल पुरो विचार म्हाका ना तें कशें जालें म्हण आमी राक्षस मनशाक धरून खाता लोक म्हणटा तुका हांव फ्रिडम दिवका तुका सोडका तुगेले वैरेक म्हाका एक माया नाव एक प्रिती दवरका नाव एक खंयचेय रुपान करता आसा बा पाप नव म्हणून असल पाप पुण्य पळोवचे विचारूं ना मानसीक एक विचारूची राक्षसीय गुणान आसतना तांकां चांग वायट म्हळ्यार विचार परिचर्या ना न्हय कशें सोडतली ती लंकेनी अशी तिगे लागीं आनी ताका युध्द जाता जाल्यार मांकडांक एक विशय कसो म्हळ्यार तांगेले एक दाव आतां एक पेट्ट म्हणून एक आसके कोपयल्यार कसं करता म्हणून कळना लंकेणीन हातां धरला गे हेका आणागेल दाव हातान मारून पड मुस्टाक कुडल्या हातां भितर देखून ताका सोडला गे हनुमंताक ते देखूनची हनुमंताल वायुदेवाल अवतारू आमी चिरडुवालांत भितर पळोवचे आसा वादिराज सांगता मत्स्यकुर्मादी अवतारां भितर एक वामना अवतार 3 हेजी 2 चेडवान येवचे आसा सान चेरडाक धरली कुडले सुरे तें चेडू कसो करता हरद्यार पांय दवरता दोनी जे पांय मुस्टार दवरता 3 पांय आमगेले बोडार दवरून वता पळया सान्न चेरडाक कोणूय मोग करून दवरल्यार दिता तेंची चेरडाक तुमी कसलें एक दिना आतां जायना तुका हांव करून दिना म्हणून सांगल्यार ताका आवसकी बापूसकी दोरनास म्हणजे जाल्यार तें दाखोवन राप आनी एक मान पडता ಈಗೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆಲಾರಿ दोनी कुडके जेवचे चान्स आसा नावे बरं आतां आमी जर बळे तें पुरो घालतात तांकां चंदू दिसूं का म्हूण तशें करून ताजेन पडल पेट कपला पडतना कशी लागता म्हळ्यार तांकां मात्र कळचें बलान बिसून मारताचे प्रितीन मारचें न्हय तें म्हूण तें चेडवां प्रिती ना म्हूण न्हय ताका तेका मेळका जाल्यार कशें जालें आसा मेळ्ळी म्हळ्यार कितें जावन तसल पेट्ट ते पुराय वचून काम नासता आमी मारल्या तशें न्हय अशी असल एक विशयान करतना हनुमंतान मारलेंच तीन ते चेरडाक हातान सोडल्यावर सोडलें आनी ती सांगता हे मूर्ख मांकड कळ्ळें तुवें मिगेल येद्रा राबून खंयची युध्द करून तूं विन जावका गेलवू का तशें जाल्यार मात्र ह्या पट्टणा भितर तुका प्रवेश करचें हांव सोडचें नानांतलें तुका हांव सोडना तशें तागेल ते हंत भितर लंकेणीन हें करतना कोपयलो ताका तिकाय कोपयलो मुश्टीन एक मुश्टीन मान पळय एक मुश्टी पेट्टा गजी तो पळय त्या वेळार ताका दिसता अयो हांव एक स्त्री हत्या केली हांवें चिल्ले चेरडाक बायलेक इत्यादीक मारचें मस्त चुकी म्हूण सांगलां तशें करून मेगेल हातान लंका प्रवेश करतनाच सुरेख एक स्त्री हत्या मेगेल हातां भितर जाली वे देवा म्हाका व्हड अपक्षा ती भितर घाल्ली मग तूं स्त्री म्हळ्यार आमगेलें हातूं भितर क्षेत्र म्हूण अर्थ उत्पत्ती कारणीभूत जावचें पुरुश म्हळ्यार बीज म्हूण अर्थ तशें करून तसल स्त्रीक मेगेल हातान मरण जाल्लें असल तें लेखतना तो सांगता लंकेन सांगता हांव तुगेलें सलवल रे तशें करून तुवें विन जाला म्हाका एक शाप आशिल्लो मुखार केदोळ पर्यंत एक मांकडाल्या तूं सलवता
तेन्ना तुगेलें जन्म सार्थक्य जावचें म्हूण सांगून आयला तूं आतां सितान्वेशणेक येता परमात्माल महालक्ष्मीक सोदून येवचें म्हाका त्या वेळाचेर शाप दितना सांगेन केदोळ पर्यंत म्हाका शाप म्हणारे म्हगेलें सितान्वेशणेक तरी एक मंगड येता तदनंतर सगळ्यांची लंकेक नाश इत्यादिकाच तेन्ना तुगेलें शापां दाखोवन तुका विमोक्षण म्हूण म्हाका दिलेलो वरप्रसाद तो तशें करून आज तुगेलें वटू युद्ध जालां तूं म्हगेल्यान तूं जय प्राप्त करून घेतला तशें करून नमस्कार म्हणून 30 म्हयणी विशेश जावन लंकेणी हाका पुरो जावन लंकेचें हनुमंताक तागेलें प्राकार म्हणटा प्राकार म्हळ्यार सुत्ता भायलो दोरो तो उडून भितर वचाक तितून सोडता तशेंच खंयचेय वेळाचेर तेन्ना भितर वच वय आतां कशें वचचें बा आलोचना करता हांवें उज्ज उपाय भितर दवरून गेले लंकेक बरेपण जाता लंकेक बरेपण करचें म्हाका इच्छा ना तशें करून लंकेक हांव 10 उपाय दवरून वता तशी मुख्य प्राणान 10 उपाय दवरून लंकाक प्रवेश केलो तशें करून देवस्थाना भितर देवाक आमी केन्नाय पांय पडूं वचूंक म्हणून जाल्यार देवालय उजवेदी कडच्यानी उज्ज उपायान भितर वचूं देवता दर्शन करून येतरी अपास रुपया बागलाला येतना थंय देखून आमी अपास उज्ज उपायान भायर दवरूनच थंय देखून आमी 10 उपाय भायर दवरून येवं तेन्ना तुमी केलें सत्कर्म गजाल आसा तें तुमकां प्राप्त जाता तशी घरा भितर जाल्यार तुमी वतना उज्ज उपायान भितर वच जाल्यार आमकां आतां खंय राबला म्हळ्यार वार्डीक जेवण येतना आनी सत्यनारायण व्रत करून भटमामान कलश भरून येतना आतां कलश भरचें आनी घरा भितर म्हणया बांयेनी कोणा लागीं ना तेन्ना एक भटमामान सांगचें आसा घरा वकला वेळाचेर हांवें चिल्लेक 9 चिल्ले हाडतना उज्ज उपाय घालून भितर यो तशें पुढे केलो वार्डीक मंटवान तूं म्हणजे मंटवान सांगची क्रम आशिल्लो उज्ज उपाय येव आतां मंटवान तूं मंटवी ना वयल्यान हँगींग थंय ताका उंबर आसल्यार न्हू आनी वयल्यान पांय दवरून वयर वचूंक पुढे तांतू 6 खांबे आशिल्लेच वार्डीके मंटवाक नंदिनी नलिनी सीता नंदिनी नळिनी सीता मालती पशुवर्धिनी अशें पुरो आशिल्लेच आजी ओठू कसा म्हळ्यार 4 खांब्यार येवन राबलेच 2 खांबे गेल्लेच केलो कडेन तें वयना ताजें अस्तित्व म्हळ्यार आसा आमी तें फोटो समजावन येवका हक्क समजावन येवका तांतूं तें दिसचें ना जें म्हणून देवाल विशयी आमी पुरो हें कट्ट करूं कितली साध्य समज तितली करताच सत्यनारायण व्रत आसच्या पुरो दुर्गा नमस्कार आसच्या पुरो पुराय पियाव लसूण हांवें ते कडेची पुराय कसान पुराय घेवन एक तसल एक रांदय आयिल्ल्याक एक तोंदरी जाता ताकेक असल एक रांदय एक जेवण जेवका करून कांय प्रयोजन ना तुमी आज काल कशें जालां म्हळ्यार एक मनशाक ब्राह्मण भोजन करचें जाल्यार अलंकार प्रियो विष्णु अभिषेक प्रियो रुद्र नमस्कार प्रियो भानु ब्राह्मणो भोजन प्रिय म्हण सांगलां आमगेले कृष्ण दुरीत आसा पाप आसा इत्यादीक ब्राह्मण म्हळ्यार भूसुराह म्हण परमात्माल अनुग्रहान भुंयचेर इतर लोकांक पाप निवृत्ती करच्याक जन्मा येवचें स्नान संध्या वंदना उपासना इत्यादी करून आमगेलें प्रखर जावन आशिल्लें पाप सर्व दूर करचें खातीर जावन केलेलें तें जप तप अनुश्ठानाचें फल आमकां मेळटच करचें आज ब्राह्मण जाता कसलें ब्राह्मण जेवण दिल्या वरी करचें कोण कोण करचें खंयचे जे लोकांनी इतर लोकांनी वाडचें असल परिस्थिती ताका ब्राह्मण भोजन म्हणच ब्राह्मण भोजन जाल्यार तुमी तुमगेल्या घरा भितरची रांदप इत्यादी तुमी करता
तुमगेले घरा नित्य ब्राह्मण करनाचो तुमगेले यजमानाक घरकडच्यांक रांदप करनाचें तांतू एक बट मामकी 2 बट मामायला तुम कसां जेवचें तितलें रांदप चड करूं कसांच एक मनुष्य कितली जेवत असल करना अशी भायर दाखून तें हाडोच भायर दाखून हाडयल्या मोल ना तेन्ना ब्राह्मण केलें म्हूण जायना अन्नदान जाल्यार बरें जेवचें विंगडांक सगळीं खावका म्हण आसा तागेल बुभुक्षा तागेल पोट्टा भूक निवृत्ती करतसलें तेन्ना ब्राह्मणाचें फल ना आमी घालता जंगा वेंकटरमण देवरा समाराधने कितले जेवतात जे ना 25,000 30,000 35,000 लक्ष समज 10% ज्यान चित्राहुती ना अशी देवताच आमगेले चित्राहुती दिवका म्हणून एक मनशाला हाता भितर तांबी उदकाची येना अशी पुराय आमी खंयचेय कोरका जाल्यार कर्तव्य काम इत्यादी कस पळय तांतू भितर आमी मस्त मागशेसाचे विभुदेंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी आमगेले वेंकटरमणाक प्रतिश्ठापन करून दिलेलें तेची विभुदेंद्र स्वाम्यांनी मंजेश्वरा भितर भद्रनरशिंवा प्रतिश्ठापन इत्यादी केलेली तांणी एक तट्टम म्हणून एक बरोवन दिलां कशी चोलका कसं कोरका देवस्थाना भितर 5 आरती जेवच्यो तेन्ना नड राबून सुरेख ती आरती पळयताच एका आरती बडमामान तुका दवरतना नड्यांक कितले लोक आस पळय तांणी पुराय जनांनी सुरे सुद्दां वचूका हनुमंता लागीं आनी गणपती लागीं ते सुत्ता भितर तांणी आसूका भायर आशिल्ल्यांनी पुनः नड्या येवन राबूक दोनी आरती पळयतना ते कोण की गणपती कुडाले देखून ताणें लक्ष्मी कुडाले तर वचूका तेन्ना वो सुतू खाली जालो हांग नड्यान तो येयल्यानी तांणी तांतू राबूक तिन्नी आरती दितना लक्ष्मी कुडाले देखून ताणें गरुडा कुडाले तर येवचें कशी म्हणटना 4 आरती जाली 5 आरती जातना हांगाशिल्ल्या जाणान मुखार वतना आनी आरती घेवन भायर येवचें अशी कोरकाम आमी गेलो तस न्ही तो येद्रा येवन राबयलो विंगडा आरती दाखोवच्या सोणा पळोवच्या सोणा आनी केलो आतां पुरो बायल मनशान सुरू केलां सीता येवचें न्ही मदें बसचें कसल म्हूण देवा एकल्याक वच नड्या भितर कोणें बसचें नज महापातक तें प्रती एकल्यान वचून तांगेलें कश्ट दुख्ख मागील थंय सोडलेलें आसा तुमी घेवन बसून कसल्या घेवन वच देवता हंत भितर आतां सुत्तू काड प्रदक्षिण काडी पळयल्या प्रदक्षिण काडतना गुरबीण कशी चमकता तशी चमकोका म्हणून भितर गर्भा भितर चरडा कसलेंय तोंदरी जाना अशी पांयार पांय दवर न्हू तशी सुतूकाण येवका त्या प्रमाणाचेर आमगेली प्रदक्षिणा इत्यादी कसूका हांगा तस न्ही हांगा आज मिगेल 100 जावका मिगेल 20 जावका मिगेल 25 जावका म्हूण सांगून लागीं येद्रा आशिल्लें मागचें आशिल्लें ताका आड्डोळ एकडच्यान व्हरून ताका तें कोर कळवा आनी तांकां मदें तूं वयगो थंय कापी जाल्या खंय तूं कापी जेवचें न्ही आयिल्लो तो हांगेल पुरो परडी जेताची तें सुत्तू काणून तें पुरो करतना आनी येवन मागीर एक नमस्कार घाल न्हू थंय तो करणेर पाप बसला आनी गोंड्या ताका सांगचें मिगेले 25 जाले बरें तो बरयता अशी भितर वतना उजव्या पांयान तरी चमकल्या रे सुभिक्ष जावन आशिल्लें वातावरण थंय निर्माण जालें रे कश्ट जाता तशें करून तांकां तें करूनच म्हणून धांवपा येद्रा दवरून हनुमंतान प्रवेश केला सर्व शत्रुघ्नांतूं तशें खंयचेय वेळाचेर तागेलें तें बृहस्पती नितीशास्त्रां भितर येवतें तशें करून तसलें तें नितीशास्त्र वचन प्रकार धांवपायान भितर दवरला राजभितींतू क्रमबद्ध जावन लंका भितर चमकून सुंदर नगर पळयता राक्षसालो अट्टहास भारी गम्मत येयली भारी कुशेरी भारी संतोषमय वातावरण तांकां खंयचेय वेळाचेर ना तें वाद्यघोश कसलें पुरोजना लागीं जावका जालेलें सुभिक्ष वातावरण म्हळ्यार हेची
तशें थंय नानाचे चर्मवाद्य म्हणटाचे वाद्यां भितर पंचवाद्य म्हण आसा आमी देवाक न्ही पंचवाद्य प्रिया पंचवाद्य सेवा अवधार पंचवाद्य म्हळ्यार 5 नमुन्या वाद्य ಒಟ್ಟು करचें म्हण अर्थ न्हय एक तोंडान वाजयत आसना खंयचें शंख इत्यादी पुराय तांतू भितर तोंडान वाजोवचें वाद्य एक केवल हातान मारचीत आसना वादन अनेक बेत्तान मारचीत आसना वादन बडयेन मारचें अनेक वादन पंचलोह जेवो काश जेवो असं लोह जावं का ताका अनेक खंयच्याय विशयान मारचें हें एक वादन सोरू भितर घालचें आसलें खाली वाऱ्यान येवत आसलें कोळल शंकू पुराय एक नमुन्यार वाद्य आतां नगारी इत्यादी कसं चेंडे नगारी तें खाली बेत्तान मारचें तशीं जी मृदंग इत्यादी कसं तबलो मृदंग तें दोनी हातान मात्र मारचें अशीं आतां आमी ताळ जगांट इत्यादी मारताचे तें पुराय विंगड साधन इत्यादी करून मारचें आनीक आसूचें एक हातांत बेत एक हातांत हात ते कडच्यान तें वय हे कडच्यान हें वय अशीं पंचवाद्य म्हळ्यार तें आमी पुराय पंचवाद्य म्हळ्यार 5 नमुन्याचें उट्ट दवरलां आनी तांतू भितर वाडचें न्ही अशीं ते घर घरां भितर पंचवाद्य घोशणा इत्यादी तांतू भितर वाद्य घोशण जेवचें तशीं किंकिणी प्रमथ आनी पुराय संगीत सांगचें थंय एक विशेश जावन आशिल्लें तसलें क्लॅप्स म्हणटाचें आवाज भारी एक संतोषमय वातावरण असन पुराय तेगेलें मान्य पळोवच्याक एक जगजगू सौंदर्ययुक्त वातावरण सगळेंची ऐश्वर्य चंग देवलां हांवें म्हणलें तसलें पळोवत तसलें असलें मना भितर दिसलें कोणाल नगरी ती रावणाल न्ही कुबेराल ती कुबेराक धांवणान गेलेली ती वैश्रवणाक आतां पुढे सांगलां तसली स्वर्णनगरी विशेश जावन आशिल्लें तसलें तशी स्वर्णनगरीक परमात्मा प्रवेश जाला मुखावेले पायी एक आसा देखून स्वर्णनगरींत खसलें ताजे नंतर तागेले थंय देखून लिला वृत्तांत इत्यादीक परत सीतान्वेषण इत्यादीक तर येवचें रामपट्टाभिषेक इत्यादीक जेवचें आसा असल पुरे कार्यक्रम फायचे मंगलाचेर पळोवया म्हूण सांगता आनी तुमकां सर्वांकय वंदन अभिवंदन कसलेंय सांगिल्लें इत्यादीक आसा हें आमगेलें वैयक्तीक म्हूण घेया चड उणें जालां तें मिगेलें वैयक्तीक दोशान येयलें चांग विशय तुमगेले की पावला म्हूण जाल्यार तो सुदीन स्वाम्याला अनुग्रहान तुमकां पाविलो म्हूण तुमी स्विकार कर तशीं जी परां कल्याणोत्सव सायंकाळा जेवचो तो 4 गंटे प्रारंभ जाता स्वाम्याले देवाकुडाक रामचंद्राने विशेष जावन आशिल्लें परिवार राम परिवार म्हणटात ताका तसल ते राम परिवाराक थंय देखून आमी स्वागत करचें हे देवा तुगेले पट्टाभिषेक म्हणाल महोत्सव आमी करताच आमकां एक अनुकूलता वातावरण करून तूं एक अनुग्रह कोरका सेवे भितर व्हड सेवती तुका पट्टार बसोवचें म्हूण न्हय आमकां परस्परम भावयंतः खंयचेय काळाचेर आमकां एक मानसीक संतोष मेळका जाल्यार कन्नडी पळयनाच्यो आमी तशीं रामचंद्रान पट्टाभिषिक्त जालो तसलो काल त्या वेळार सर्व ऋषीश्वर मेळ्ळ्याची सिद्ध चारगण इत्यादी पुराय राबल्याची तसली एक अयोध्या नगरीचो एक कल्पना म्हळ्यावरीची थंय कशें आशिल्लें तितलें आमच्यान करूं जायना जाल्यार ताका जावका जाल्यार वातावरण निर्माण करून त्या देवा लागीं मागून थंय देखून ताका जावका जाल्यार हुलपकी ताका सांगिल्लें तें पुराय जाणांनी तांचो भाग जेवन देवा काण घेवन तूं घेवचें आनी थंय देखून आमगेले देवाल प्रदक्षिण इत्यादीक जेवची रामचंद्रान येतना ताका सुरेख भरद्वाज आश्रमाक ताणें चमकलो भरद्वाजान ताका शुश्रूश करून भरद्वाजान सांगिल्लें
देवा तुगेले 14 वर्सां तर येताना म्हाका मेळूं का तुवें आनी म्हाका अनुग्रह कोर का तुगेले खातीर हांव राखता म्हण तशी सिमांत पुजनेक ताणें तें भरद्वाज आश्रमां येवचें तशींच गुहान तागेल्या प्रार्थना केलेली तशी गुहाक अनुग्रह करचे खातीर जावन त्या देवान थंय मेळचें तशें देखून रामचंद्राक विशेष जावन तो 2 बयश्ट एक अवकाशाचो तो इतर देव खंयचे 2 बयसनीचे मत्स्यावतारा भितर 2 तांडून वेले ताणें मत्स्यान हें पळया रामचंद्रान बयश्ट 2 बयश्ट निराट नासतना तेन्ना कल्पना करूं की रामचंद्राक करता तशी 2 म्हळ्यार तसले एक वातावरणांत थंय गुहाश्रमां येवं ताणें गुहाक अनुग्रह करचें थंय नंतर अयोध्या नगरी प्रवेश अयोध्या नगरी भितर हें तागेले पट्टाभिषेक जावचें तातूंत पुराय बायल मनशांनी पट्टाभिषेकाक दादल्यांनी भारतीय संस्कृती भितर कसलो ड्रेस घालका तो ड्रेस घाल नेवका खंयचेय कारणाचेर तें अर्द लुंगी अर्द करचें आतां पुराय पिंदले पॅन्टांनी घालूंक सुरू केलां दरिद्र ती तंतय वट्टे पिंदलें फुडें पुराय सांगता आशिल्लें हें घालूं का मालगड्यान सांगचें हांव पुराय ओटी चेड्डेनी घालून स्कुलाक गेलेलो मरे वय तेन्ना तें दुर्बळपण आशिल्लें जावचें पुरो आतां तसलें न्हय आतां दुर्बळ जावचें कितें करचें पुराय समशिल्लें पिंदून घालचें तसलें पुराय विकार जावन आशिल्लें एक ड्रेस कोड हाडूनच देवता पट्टाभिषेका भितर त्या काळा भितर आमी आसाची तांची वातावरण तेज प्रकार आसूं का कल्याणोत्सव परमात्माल वार्डिकेक पावचें त्या वेळाचेर आमी तसलेंची आमगेलें सर्व वस्त्र संहिता आमगेलें आसूं का हे प्रमाणाचेर हांगा येवचें हांगा राबून कश्यपालें अत्री भरद्वाज विश्वामित्र गौतम हे पुरे सप्तर्षी सुमंत्र नामकांनी तांणी पुराय रायाक विशेष जावन आशिल्लें अभिषेक इत्यादी करतना तांगेलें आसा तशींच सगळ्यांची पट्टाभिषेक सूक्त म्हणून आसा ऋग्वेदांत मंडलां भितर 25 सूक्त आसा तसलें पट्टाभिषेकान तें सूक्त म्हणून रामचंद्राल विशेष आराधना पट्टार बैशिल्ल्या देवाक पुराय जाणांनी पट्टकाणी करची आनी ती पट्टकाणी करून हांगा तुमी प्रसाद घेवचो कोण कोण तुमगेले सेवा केल्या तांकां विंगड प्रसाद पट्टकाणी करून प्रति एकल्याकय प्रसाद मेळटा अशी ते देवाले येदराक तुमगेले पट्टकाणीक तुमी अर्पण करची आनी त्या देवाला तुमी मागचें देवा तुवें खंयची तुगेलें समृद्ध जावन आशिल्लें अयोध्या नगरी राय जावन बसला तशें करून आमगेले कसंगी कश्ट नश्ट दूर कर देवा तुगेलो अनुग्रह आमकां केन्नाय जावं का त्या मान्य मिगेल चरणाक घर जावं का तशें मिगेल चरणान विद्यावंत जावं का प्रज्ञावंत जावं का मिगेल चेल्येक लायक कडेन कन्यादान करून दिवतस जावं का मिगेल चेल्याक चंदकरां भितर योग्य करची चेल्लेक व्हडली करून हाडतस जावं का म्हाका चांगलें आरोग्य दिवं का मिगेल नातराक पोंतराक मुंजी पळोवतस जावं का चेडवां नित्य संदी करतस जावं का देव म्हणतस जावं का घरां भितर देव मलगड्यांक निरंतर आराधना इत्यादी कर जावं का जन्मजन्मांतराक कसलेंय पाप आसल्यार ते पाप सर्व दूर करचे आनी तूं अनुग्रह करता म्हूण सांगून पट्टाभिषेका कालाचेर तूं कसो की संकल्प केला तशेंच तूं कसो की प्रतिज्ञा केल्या त्या प्रतिज्ञे भितर आमगेले खातीर तूं अनुग्रह कोर का देवा त्या प्रतिज्ञे भितर आमकां घे भितर तशें करून एतद् व्रतम मम म्हूण सांगलां तुगेलें व्रत म्हूण सांगलां अभयम सर्वभूतेभ्यः म्हाका खंयचेय वेळाचेर खंयचेय कालाचेर म्हाका भय दाखोवन दूर करून दी तशें चांग संततीनांतल्यान संतान मागचें संपत्तीनांतल्यान संपत्ती मागचें चांग चेडूं व्हडली करून सून हाडल्या सांगिलां आयकना बामण बायलां भितर परस्पर एक प्रेम चांग रुपान चलना त्या वेळाचेर मिगेल सुनेन मिगेल पुता चंद करून पळोवतस दी की देवा नावें मिगेल पुताक आनी मिगेलें सुनेक मिगेल दुवेक आनी जावयांक परस्पर प्रिती ते मिगेल दूद दिलेले कडेन माय बात दिता काय तसं करून ते मायक जाल्यार चांग गुण दी देवा असल पुरे तुमी त्या पट्टाभिषेका वेळाचेर तुमी कसकसल मागताची चांग मांत्र हें सर्व स्किरां तो देव तुमकां अनुग्रह करता
तसं कोण पराक पट्टाभिषेका भितर तुम्ही भागी जाऊ का तशेंची आतां रामचंद्र अष्टक म्हणून आयचे कार्यक्रम मुक्ताय करुया पायी 6:30 घंटे इतल्याक पुनः पुरा जाणांनी मेळया तशीच हांगा पायी सकाळी आयच्या वरी सुंदरकांड हवनाक नमस्कार इत्यादी घालतल्यान येवका सूर्यवंश भूपरत्न भद्रपीठ संस्थितं जानकी पत्र नेत्र शोभितं कैकयीज लक्ष्मणांजनेय मुख्य संस्तुतं रामचंद्रमाश्रये मरेंद्र वृंद पूजितं मंदहास सुंदरास्य पुंडरीकमीश्वरं चंडभानुगोत्र सिंधु चंदमिंदिरावरं वंद्यपाद युग्मदास चंद्रमौली संस्कृतं रामचंद्रमाश्रये मरेंद्र वृंद वंदितं गादिजात सप्ततंतु विघ्नजात संवरं चंडिकेश चंडचाप दंडकंठनोत्करं भार्गवोग्रकोपशामकं सुवीर संस्थितं रामचंद्रमाश्रये मरेंद्र वृंद वंदितं सत्यसंधतात दत्त वाक्यपालनोत्सुकं मित्रवर्य मित्रपुत्र शत्रुजीवनाशकं शौर्यधैर्यवीर्यवर्य सद्गुणौघमण्डितं रामचंद्रमाश्रये मरेंद्र वृंद वंदितं वैरिपक्षभीतिहेतुचापबाणधारिणं रावणादिराक्षसेन्द्रजीवकालरूपिणं राज्यलाभपूर्णकाम रावणानुचार्चितं रामचंद्रमाश्रये मरेंद्र वृंद वंदितं श्रेष्ठरत्नवारचारुहारशोभिवक्षसं वारिवाहकान्तिदेह रम्यगौरवाससं सत्किरीटरत्नकङ्कणां चन्द्रमाश्रये
Thank you.
कलियुगदले हरिनामवने कुलकोटिಗಳು
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः नमो नमः नमो देवकी कंद मुकुंद देवकी कंद मुकुंद देवकी कंद मुकुंद मुकुंद देवकी कंद मुकुंद देवकी कंद मुकुंद देवकी कंद मुकुंद निगमोधार
निर्गुणाची भेटी आलो सगुणा निर्गुणाची भेटी आलो सगुणा निर्गुणाची भेटी आलो सगुणा कब झालो प्रसंगी अति सुंदर मोहनालो श्री भूमिकांतं अरविंददलायताख्यो प्राणप्रियं परमकारुणकम्भुराजिं ब्रह्मेशवन्द्यो वरदो नमामि निन्न भगवती धीरो देवा निन्न भगवती धीरो देवा निन्न
ಶ್ರೀರಮಣ ಪನ್ನಗಶಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ವೇದ ಸನ್ನುತ ಪದ ಸರ್ವೇಶ ವೇದ ಸನ್ನುತ ಪದ ಸರ್ವೇಶ ಇನ್ನೂ ಬಿಡೈಸೋ ಮೋಹ ಪಾಶ ಇನ್ನೂ ಬಿಡಿಸೋ ಮೋಹ ಪಾಶ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ಭಗುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ನಿನ್ನ ಭಗುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ನಾರದ ಗಾನ ವಿಲೋಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರದ ಗಾನ ವಿಲೋಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರದ ಗಾನ ವಿಲೋಲ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂರಿ ಭಕ್ತರ ಪರಿಪಾಲ ನಾರದ ಗಾನ ವಿಲೋಲ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂರಿ ಭಕ್ತರ ಪರಿಪಾಲ ಸುರಮುನಿ ಹೃದಯ ನೀನೆ ಕಾಯೋ ಭೂರಮಣ ಕರುಣಾಕರ ದೇವ ಭೂರಮಣ ಕರುಣಾಕರ ದೇವ ಭೂರಮಣ ಕರುಣಾಕರ ದೇವ ಶ್ರೀರಮಣ ಕರುಣಾಕರ ದೇವ ನೀರದ ಶ್ಯಾಮ ನೀರದ ಶ್ಯಾಮ ಗೋಪಾಲ ನಿನ್ನ ಭಗುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ನಿನ್ನ ಭಗುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ಕರಿರಾಜವರನ ಅಪ್ರಮೇಯ ಕರಿರಾಜವರನ ಅಪ್ರಮೇಯ ಹರಿತು ಪಾಲಿಸೋ ಯೋಗಿ ಧ್ಯೇಯ ಹರಿತು ಪಾಲಿಸೋ ಯೋಗಿ ಧ್ಯೇಯ ಸುರಮುನಿ ಹೃದಯ ನೀನೆ ಕಾಯೋ
नंद गोपिय कंद बाल जो 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీ మఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీ మఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు शान्तदयानिधि वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोककल्याणकारण श्रीहरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद
नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार